नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. कर्नाटकांत बंदी, गोंय सुक्यार. शेतकार आटापना, प्रधानमंत्री रणांगणार. वाशीन तेकले, सरकार तयार. मतदारांचे घालकाड वेंचणूकवाल्यांच्या कानार. मांद्रेंचे शिनाल मालगड्यांच्या पथ्यार. पयले जैतान उमेदीचे ल्हार. मुक्तिवर्स साठीक राष्ट्रपतीक न्हयकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मांद्रेच्या निकालाचो बीजेपीन अभ्यास करचो. आदलो ज्येष्ठ आमदार मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो सल्लो. सध्याचे पक्ष प्रतिनिधी नाका, वेगळोच पर्याय जाय. पार्सेकाराचे शिनाल. कर्नाटकांत गोरवांचे हत्याबंदीचो परिणाम. म्हापशेंचे बीफ मार्केट बंद. नातलां इयर एंड तेकले बीफ काबार. मुख्यमंत्र्यान कर्नाटका कडेन उलोवन खंय उपाय काडचो. कोविड लसीकरणा विशीं केंद्राचे राज्यांक दिशानिर्देश. पयल्या पावड्यार 30 कोटी लोकांचे लसीकरणाचो प्लान. ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सक्ती. वयोगटा प्रमाण लसीकरण. नवे शेतकी कायदे शेतकारांच्या बऱ्याक. हुस्के पयस करूंक सरकार तयार. विरोधकांचे शेतकारांक भिजरावपाचें राजकारण. प्रधानमंत्र्यांची कच्च्यान पंजाबी शेतकारां कडेन गाठ भेट. मतदान वळेरेंतल्यान नांवांक काड घाल करपाचो घोळ. विरोधकांनी प्रकरण घालें मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कानार. रोल रिव्हिजनाचेर सर्वपक्षीय बसका. मांद्रेच्या झेडपी निकालाचो बीजेपीन अभ्यास करचो म्हूण आदलो ज्येष्ठ आमदार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो आपल्याच पक्षाक सल्लो. मांद्रे कौला प्रमाण मतदार बीजेपी जावं थंयचो लोकप्रतिनिधी दोगांचेरूय बेजार दिसता. तांकां मोगो काँग्रेसय नाका, वेगळोच पर्याय जाय म्हूण पार्सेकारांचे शिनाल. पयलेच खेप मांद्रेचे हरमल आनी मोर्जे अपक्ष झेडपी आयल्यात. लोकांचो मेसेज हो मिडियान अभ्यास करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. इतिहास असो आसा हांगासरलो मांद्रे मतदारसंघाचो. आयदर BJP और काँग्रेस और MGP 3 पक्षाच्या पलीकडे केन्नाच वचूंक ना. पयले फावट हांगासरले दोनूय जे जिल्हा पंचायत जागा आसात ह्यो दोनूय जागा इंडिपेंडंटान घेतल्यो. म्हणजे जनतेन कितले सतर्क रावून मतदान केलां हें कळटा. टफ फायट जाल्ली. म्हणजे BJP किंवा काँग्रेस अशेंच दिसतालें, पूण दोनूय ठिकाणी इंडिपेंडंटांची सरशी ठरली. त्यामुळे सगळ्यांकूच विचार करपाक लायकणारी गोश्ट आसा. म्हणजे BJPचेरूय आमी नाराज आसात किंवा हांगासरल्या प्रतिनिधीचेर नाराज आसात. काँग्रेसूय आमकां नाका आनी कितें तरी तिसरोच पर्याय जनतेच्या तकलेंत आसा. हें सादारणपणे अभिप्रेत जाता अशें म्हाका दिसता. हय पळय, प्रत्येक इलेक्शन जातकीर इलेक्शनाचें विश्लेशण करप हें सादारणपणे पार्टी करता आनी पार्टीन करूंक जाय. आनी पार्टी करून खंय आमचे विकनेसीस आसात त्यो पार्टीन वळखूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी पार्टी निश्चित करतली ती. तुमचो रोल कितें आसतलो खंय हे फुडें? फुडें हांव पार्टी खातीर आसा न्ही. हांव पार्टी खातीर आसा. हांव पार्टीचें कामूय करता. हांव आमदार नासल्या मुळे हांव एक्टीव ना. एक्टीव मतदारसंघात ना. कर्नाटकांत गोरवांचे हत्याबंदीचो गोंयांत परिणाम. म्हापशेंचे बीफ मार्केट शटडावन. गोंयचे बीफ मार्केट कर्नाटकांतले बीफ आयातीचेर निंबून. गोंयांत दिसाक 10 टन बिफाचो खप. म्हापशांतूच 3 टन वता. नातलां इयर एंड तेकलें बीफ नाशिल्ल्यान कशें जातलें काय म्हूण ट्रेडरांक हुस्को.
मुख्यमंत्र्यान कर्नाटका कडेन उलोवन उपाय काडचो म्हूण बीफवाले मागतात. पूण ऑलवेज लायक प्रॉब्लम कितें आमची फेस्टिवल तेन्ना पळय तें मातसो बंद. लास्ट इयर जाल्लें पळय सिजनान वेडिंगाच्या दिसांनी बंद. आतां सेम प्रॉब्लम तोच जाला क्रिसमसाक. आतां हें खावपाच्यो कोण पिड्यार काय करना. आता 3-4 दीस झाले न्हू. आता कित्याक कस्टमर येवन परते वयता. आता कॅटरिंगचे आता तुमचे आता जे न्यू इयर बी येयले आता मास्क खूब जाय पडटा पळय. तेज्या खातीर 5 दीस जाले न्हू. आता आमी बी सगळे जाण अशे लायफ स्टॉक बी थंयसूनच हाडटा आमी फ्रॉम कर्नाटका. गोंयांत तितले लायफ स्टॉक ना. स्टॉक हाडपाक भियाता सारके. सुद्दां गाडीचे प्रॉब्लेम करता वाटेर त्रास दिता आनी कोण आमकां सप्लाय करपी आहा न्हू फ्रॉम कर्नाटक बिकॉज ऑफ हे केला न्हू बॅन केला न्हू. नो वन इज रेडी टू ब्रिंग. So they have enforced ban in Karnataka. बॅन इन कर्नाटका. बिल हॅज पास्ड ऑलरेडी इन द असेंब्ली. आनी ते एक्टान अशें केला ते 5 lakhs 10 lakhs अशें फायन घातला. इफ लायफ स्टॉक फावंड इन अ व्हेकल 5 lakhs रुपीज फायन. आतां बेश्टे मास्क कातरलेले मास्क गावले तर 10 lakhs रुपीज फायन अशें इम्पोज केला. तेका लागून आमचे सप्लायर कोण हाडपाक रेडी ना. फुडें म्हणजे हांगा फुडें कांयच ऑप्शन ना आमकां. मेन कर्नाटकूच जाय. आता आमकां सीएम आमचे कितें करपाचें फुडें आतां मातशें उलोवंक म्हाजे फुडें आमचो डिमांड ते सीएम मातशें ते कर्नाटक गव्हर्मेंट वांगडा मातशें कितें उलोवन आमकां सप्लाय चालू करपाचें. कोविड लसीकरणा विशीं केंद्राचे राज्यांक दिशानिर्देश. पयल्या पावड्यार 30 कोटी लोकांक वाशीन दिवपाचो कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचो प्लान. वाशिनाचे इमर्जन्सी वापराक कंपन्याक सरकारान बावटो दाखयतनाच वाशिनाची मोहीम सुरू जातली. हेल्थ कॅर वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स, 50 वर्सां वेल्या लोकांक पयलीं वाशिनां. उपरांत 50क तेकिल्ले कोमॉर्बिडिटीज पेशंट. मागीर उरिल्ल्यांक. कोविड-19चे लसीकरणाची 3 तयारी. फायझर, सिरम आणि भारत बायोटेकाची 3 वाशिनां सरकाराच्या बावट्याक रावतात. ते वटेन केंद्रान राज्यांक दिशानिर्देश दिवन लसीकरणाची व्यवस्था सज्ज केल्या. वाशिनां दिवपाची मोहीम 3 पावंड्यार जातली. पयलीं 50 वर्सां वेल्यांक वाशीन, 50 वर्सां वेले आनी 60 वर्सां वेले अशे 2 गट करून वाशिनां दिवंक शकतात. ते उपरांत 50तले कोमॉर्बिडिटीज आशिल्ल्या लोकांक, उपरांत उरिल्ल्यांक. ही प्रक्रिया 20 मंत्रालयां मिळून हाताळटली. साइट पर जहां टीकाकरण किया जाना है वहां किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कोल्ड चेन के हिसाब से, इसकी गाइडलाइंस भी हमने राज्यों के साथ साझा की हैं. हम 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स का उपयोग करेंगे, 240 वॉक इन कूलर्स का उपयोग करेंगे, 70 वॉक इन फ्रीजर्स का उपयोग करेंगे, 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, 41,000 डीप फ्रीजर्स और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग करेंगे. ये सारा इक्विपमेंट ऑलरेडी राज्यों के पास पहुंच गया है. एवरी सेशन साइट विल बी मैप्ड टू वन ऑफ सच AEFI मैनेजमेंट सेंटर्स. यानी किसी भी टीकाकरण केंद्र पर यदि कोई एडवर्स इवेंट होता है तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाना है ये पहले से स्पष्ट रहेगा. वाशिनां घेवपी आनी एंटी कोरोना व्हायरस वाशिनां घेवप्यांचो डिजिटलायज प्लॅटफॉर्म द कोविड वॅक्सीन इंटेलिजन्स नेटवर्क सिस्टमीच्या माध्यमांतल्यान ट्रॅक दवरतले. ते खातीर मतदार वळेऱ्यांचो वापर जातलो. जांकां वाशिनां दिवपाची आसतात तांचें रजिस्ट्रेशन जातकीच तांकां तांचे गटवारी प्रमाण वाशीन केंद्रांचेर वाशीन दितले. आधार, पॅन, वोटर ID, पासपोर्ट, लायसन्स अशे 15 वेगवेगळे फोटो डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशनाक ID म्हूण वापरूं येतात. ऑन द स्पॉट वाशीन दिवपाची तरतूद सध्या ना. नवे शेतकी कायदे शेतकारांच्या बऱ्याक. एका तेंपार ह्या सुदारणांची वकिली करपी विरोधक आज ह्या कायद्यांचो हावको दाखोवन शेतकारांक भिसडावपाचें राजकारण करतात. शेतकारांचो कायद्या विशीं हुस्को पयस करूंक सरकार केन्नाय तयार म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें शेतकारांक स्वता उतर. कच्छांत गेल्ले कडेन तो स्वता पंजाबी शेतकारांक मेळ्ळो. हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी. अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए. आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी
अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया। मतदान वळेरेंतली नावां घालकाड करपाचो घोळ चल्ला म्हूण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कानार घालां। वेंचणूक आयोगान सकाळीं सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली। मुरगांवां एकाच खात्यांतले चडशे BLO नेमल्यात म्हणूनय निरीक्षण CEO कडेन पावलां। ताणें खंय लक्ष घालता म्हणून सांगलां। मोर्मुगांवा डिलिशनाचें षडयंत्र चालू केलां सरकारान, कारण थंय जे BLOs जे आसात 29 BLOs हातूंतले जवळ जवळ 21 BLO हे पॉवर डिपार्टमेंटांतले आसात आनी आदलो मंत्री जो आशिल्लो तो पॉवर डिपार्टमेंट आशिल्लो मिलिंद नायक जो आतां मंत्री आसा ताणें पयलीं पॉवर डिपार्टमेंट खातें आशिल्लें तेंच न्ही। आनी एक इंट्रस्टिंग गजाल हाडून दिला की जे मनशान ऑब्जेक्ट केला नांवां डिलीट करपाक तो मनीसूच जितोना, तो मेला। अपरायट CEO इज नॉट लायक द स्टेट इलेक्शन कमिशन। वी हॅव सीन हाउ स्टेट इलेक्शन कमिशन has behaved like the agents during the ZP polls. But this chief electoral officer is totally a different one, and we have full faith in Kunal, Mr. Goyal, the chief electoral officer. And ताणें एश्योर केला की इमिडिएटली जे इवन जे पॉवर डिपार्टमेंटाचे BLOs जे आसा हांगा ताबडतोब चेंज करचे म्हणून, कारण 29 पॉवर डिपार्टमेंट BLOs. So you cannot have BLOs from a particular department in the one council. It has to be randomly from different departments. ते ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आसा तो त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो पार्टाचो कावन्सिलर आनी ते वोटींग सगळे जे आसा पळय ते तितली घरां आसा पळय ती घरांच ना ते, आनी ताजेर एक्शन जावपाक जाय आमी सांगलां। आतां कितें रॉंग कितें रायट इलेक्शन कमिशन पळयतलें 100%. पण ते डॉक्युमेंट दिता नो लेट देम गिव डॉक्युमेंट, वी आर नॉट सेइंग, वी हॅव आल्सो गिवन डॉक्युमेंट। काही हांची ती रिगार्डींग एडिशन डिलिशन हांच्या संदर्भात तांणी काही माहिती आमचे कडल्यान घेतल्या। काही एक कितें कंप्लेनीचो तांणी उल्लेख केल्लो की काय डिलिशनाक किंवा एडिशन जाता म्हणून, आनी आमी तांकां ऑलरेडी सांगलां की जे डिलिशन किंवा एडिशन जे जातलें ताका जो प्रोसिजर आसा तो आमी एक्सेप्ट करूनच डिलिशन किंवा एडिशन जातलें, त्या शिवाय कांयच डिलिशन किंवा एडिशन जावपाक ना। तुका आमी तांकां एश्योरन्स दिला की जे कितें शक्य आसा ह्या स्टेजीर ते आमी करतले। कितें चेंजीस आहा ते करतले, ह्या स्टेजीर कितें शक्य आसा ते आमी करतले। जे BLA आसा बूथ लेवल एजंटाचे ताणें अपॉयंटमेंट जो आसा तो करपाचो म्हणटा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीनी, जो पर्यंत आमकांय बऱ्याक पडटा आनी पार्टीकूय कळटा की कितें चलता म्हणटा बाय 5th पर्यंत, आनी बाय 15th आमचो रोल मे बी फायनल रोल जो आसा तो पब्लीश जाता 15 जानेवारी। मुक्ती दिसाचे कार्यावळीक राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान येवचो न्ही म्हूण गोवा फॉरवर्डान ताका चीट बरयल्या। मुक्ती वर्साचे 60च्या नांवान म्हादय डायव्हर्शन, कोल हब, डबल ट्रॅकाचें सेलेब्रेशन चल्लां म्हूण विजयाचो आरोप। गोवा फॉरवर्ड खंय सुवाळ्याक वचचें ना। मजगतीं पक्षविरोधी कारवायो चल्ल्या म्हूण गोवा फॉरवर्डान फोंडेचो ब्लॉक बरखास्त केलो। हांवें प्रेसिडेंटाक एक लेटर बरोवन धाडिल्लें आहा। हांवें ताका अर्ज केला की तूं येवं नाका गोंयांत, तूं अदरवायज एक सिंपल एक हंबल बॅकग्रावंडांतल्यान वयर सरिल्लो मनीस आसा आनी गोंयकार आमी बी तशेंच म्हणून, पूण जेन्ना गोंयचो सरकार आमची जिवनदायिनी म्हणटा जी मानता म्हादय ती डायवर्ट करून दिता आनी एट द सेम टायम सेलिब्रेटूय करूंक सोदता, वॉट इज देयर टू सेलिब्रेट? कितें आमी सेलिब्रेट करूंक सोदतात? सो म्हाका दिसता चीफ आमचे प्रेसिडेंटान हांगा येवंक जायना। आमचो पक्ष इज एक्सक्युजींग
asking to be excused from the upcoming celebrations. And this is a decision not taken out of disrespect for liberation, but rather on the principle to stay on the right side of the people's side. लोकांच्या साइडीन आमी रावल्या and we will not be participant in these celebrations. Because these celebrations are the celebrations for the diversion of River Madai. These are the celebrations for making Goa a coal hub. These are celebrations for double tracking, which is linked to coal. This is celebration for mismanagement of the pandemic, including forcing the students to have offline examinations when online is the new normal. So हाजे खातीर हांव बाब रामनाथ कोविंदाक 19 तारखेक गोंया येवचें न्ही म्हणून ताजे कडेन हांव आग्रह करतां आनी हें लेटर तुमकां हांव ताजी कॉपी दितां. आमकां रिपोर्ट्स आयिल्ले की फोंड्यान जिल्हा पंचायत परिशदेच्या इलेक्शनाक जे काही आमचे लोक जे आशिल्ले थंय हांच्यांनी बीजेपी बरोबर कॅम्पेन केल्ले म्हण बीजेपीच्या कॅन्डिडेटा खातीर प्रचार केल्लो म्हणून. आनी हे न्यूज जे आसा आमचे जे डिसिप्लिनरी कमिटी आसा हांचे पर्यंत पावयली कंप्लेंट आनी तांच्यांनी ती जाणून घेतली, इन्व्हेस्टिगेट केले. हातूंत खरें कोण आयले की काही पंच मेंबर सगळे वावुरले जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेटा खातीर. सो हातूंत पक्षान निर्णय घेता की पक्षाची शिस्त जी आहा ही सगळ्यांत मोठी आनी बीजेपी बरोबर कोणूय जर कनायवन्स करपाक लागले ताका आमी थारा दिवचे ना हाज्या मुखार. सो पक्षान निर्णय घेतला, डिसिप्लिनरी कमिटी जी आसा आमची तांच्यांनी निर्णय घेतला की जे आमचे पोंडा ब्लॉक आउट डिजॉल्व करचो, तशेंच फोंडेचो जो आमचो लिडर आशिल्लो बाब वेरेकार हाका पक्षांतल्यान इमिडिएट इफेक्ट एक्सपेल करचो म्हणून. हांवें आतां म्हजे कार्यकर्त्यां कडेन संवाद सादलो, सगळ्यां कडेन उलोवप जालें की बाबा अशे अशे आरोप आमचेर पार्टी मार्फत जाल्ले आसा. तर म्हाका सगळ्यांनी आतां सांगलें की जर असो अविश्वास तुज्या नेतृत्वाचेर दाखयता गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाल्यार तुवें हातूंतल्यान रिजायन दिल्लें बरें. सो म्हाज्या कार्यकर्त्याच्या मतानुसार हांव आज गोवा फॉरवर्ड पार्टींतल्यान ऑर्डिनरी मेंबर म्हणून रेजिग्नेशन दितां. हांवें ऑलरेडी रेजिग्नेशन आतां तांकां मेल केल्लें आसा आनी फाल्यां हांव हार्ड कॉपी काडटलो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या ऑफिसान धाडून दितलो. सो आतां रिजायन जाल्या उपरांत तुमी मागीर फुडें आतां वेंचणुकेक कशें कितें देंवतलें, म्हणल्यार खंयची सिंबॉला अंडर तुमी येणाऱ्या इलेक्शनाक तुमची तयारी आसतली? हांवें गेली निवडणूक विधानसभेची फोंडेच्यान अपक्ष म्हणून निवडणूक लडयल्ली. म्हाजें काम हें म्हाजें व्यक्तिगत काम आसा आनी हांव हें म्हाजें काम जें आसा हें चालूच उरतलें. म्हाजो आज आतांच म्हाका हो असो अविश्वास दाखयल्या नंतर हांवें कांय विचार करूना की हांव खंयच्या पार्टीक जॉयन जातलो ना न जातलो. पूण आज तात्पुरतो तरी आतां तरी सद्या तरी हांव खंयच्याच पार्टीक जॉयन जावपाचो असो म्हाजो विचार ना. गोंयच्या पयले जैताची आपाक उमेद. गोंयकारांनी बदलाचो पयलो बाण बाणावलेच्यान मारलो. काँग्रेस फाटीं पडली. आपाचो वोट शेअर डबल. लोक पर्याय म्हूण आपाक पळयतात. आपाची वाटचाल अशीच नेटान चालू उरतली म्हूण फुडारी उलयले. बाणावले जिखिल्लो ZP हॅन्झल फेलिसियान दुसऱ्या पक्षांत वचचो ना म्हूण ताचे कडच्यान मिडिया मुखार वोदोवन घेतलां. अशें म्हणटात की बाण मारून जो वाठार जो गांव वसयल्लो तो बाणावले. सगळ्यात पयलीं गोंयांत जर कितें जन्मल्लें जाल्यार ते बाणावले अशें म्हणटा. आज आम आदमी पार्टीन तोच बाण मारला. हाज्या मुखार गोंयांत सगळ्याक हो एक नवो पर्व आम आदमी पार्टीचो सुरू जातलो. बाणावलीच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ऑनेस्ट पॉलिटिक्स चूज केली. जरी आमी एक सीट आयले पण आमची जे वोट शेअर पळयत तो डबल जाल्लो आसा कंपेर्ड टू द लास्ट इलेक्शन. अशें दिसून येतालें की जो आतां मेन ऑपोजिशन पार्टी गोंयांत जो येता आनी बीजेपीक टक्कर दिवंक शकता ती म्हणल्यार आम आदमी पार्टी. खुबशे सिटांचेर काँग्रेस आमच्या फाटल्यान आयल्या. काल जे रुरल वोटिंग जालें ते वोटरांनी दाखोवन दिलें की तांणी आम आदमी पक्षाक स्विकारला की जंय ते आमी वीज आंदोलन केलां तांकां आमी भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळा. Aam Aadmi Party is not a party that gives opportunity but also gives opportunity to the common man like me. I, Hansel Fernandez, respect the mandate given to me by the people of Benaulim constituency and shall work for the betterment of the people of Benaulim. I today also take an oath not to join any other party, nor will I extend my support to the current BJP. सांग्यार अपक्ष आमदाराचेर थळावे बेजार म्हूण हे ZP वेंचणुकेक लोकांनी दाखोवन दिलां. थंयचो आदलो BJP आमदार सुभाष फळदेसाय उलयलो.
रिवणा झेडपी बीजेपीचो सुरेश केपेकार. सुभाष म्हणटा लोकांक कामां जाल्लीं जाय, फाटल्या 3.5-4 वर्सां जालींच ना. ह्या मतदारसंघा भितर अशी एक परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की एक ह्या मतदारसंघाक वालीच ना अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा. ह्या मतदारसंघाक परत वाली हाडपाची म्हणजे ह्या मतदारसंघाक परत एकदा एक कितें म्हणटात ताका की एक कोण तरी बरो लिडर हाडपाची अत्यंत गरज आसा आनी माजी आमदारा सारखे सुभाष फळदेसाय सारखे लिडर ह्या मतदारसंघा भितर परत एकदा आमदार म्हणून येवपाक जाय. ही जी सांगे मतदारसंघात भितर गेल्या 3.5-4 वर्सांच्या दरम्यान पूर्णपणे आमदाराक विकास करपाक अपयश आयिल्लें आसा. आमदाराचो जनसंपर्क तुटलेलो आसा. ह्या अपक्ष आमदाराच्या विरोधान हे नाराजीचे वातावरण निर्माण जावन ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जाल्लो आसा. सगळे मतदारांक कळून चुकिल्ले आसा की योग्य अशे प्रशासन, ऍडमिनिस्ट्रेशन, योग्य न्याय स्किमी, डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हे सगळे करतलो जर जाय जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंता सारखे एक कणखर आनी एक युवा नेतृत्व आमचे कडेन आसा. ताका साथ दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. FC गोवाची बुधवाराक खडेघाट ATK मोहन बागाना आड फातोड्डे मॅच. ISLांत बागान दुसरे, FC गोवा सध्या 5वे सुवातेर. बाकीचे टिमी परस बागाना आड खेळप वेगळें. तांचे प्लेयर बरे, डिफेन्सा बरोबर अटॅकय पेजात. 90 मिनटां ही टीम बऱ्यापैकी खेळ करता. बॉल तांच्या पोझेशनांत आसतना सादूर रावपाची गरज म्हूण FC गोवाचो हेड कोच जुआन फेरांद उलयला. Ungaran is a good team. It is a big compact. It's hard. Okay, the last 2 games, maybe the score is not expected, but they are a very good team. They're a very good first 11 and substitutions. And for us, it's important to pay attention, not only about, for example, with Krishna, because all the players are very, very good players with quality. In set pieces, it's a big compact. And sometimes in attack it's so very aggressive. There are a lot of details tomorrow. This game it's totally different with the last games. It's very important to find the space, to attack this space, and of course when we lose the ball it's immediately pressed because this club is very, very, very aggressive in attack, and it's not possible to distract with in some details because at the end is clear opportunity for them. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.